वेवोतल्या सर्देण्यापासून अर्गा भेटयता विनवाशी काळजा बापूय मोगाळ तूं आमचो जावून राखताय आमकां सदांच मोगाळ सुखा दुखांत दिवन आमकां आदार जाताय आमचो बळवंत सांबाळणार संतोषान सोम्या मंदिरांत जमल्या गितां गावन मागून तुका हसयता आमचेर तुवें ओतल्या सदैयापासून अर्गा भेटयता दिनवाशी काळजा बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्माचो एकवट तुमचे सगळ्या आसूं क्रिस्त थंय मोगाच्या भावना आनी भयणो जेजू परत आमकां आयच्या वांजेलांत जागवण दिता आनी मोगान शिकयता की आमचे क्रिस्ती जिवीत हेरांचें जिवीत उजवाडपी जावंक जाय आनी हेरांच्या जिवितांत रोस दिवचें तसलें जावंक जाय केदोळ पर्यंत असलें काम करूंक असलो वावर करूंक आमी फुडें सरता तेन्ना खंडी जावन आमी क्रिस्ताचे साक्षी ह्या संवसारांत जातल्या कित्याक क्रिस्त जावन आसा उजवाड संवसाराचो हो उजवाड आमी स्विकार करन सदांच जियोंक प्रयत्न करया ताका जाय आसची कृपा ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदाना वेळार आमी मागया आतां ह्या पवित्रतेन फावो बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भोवयणीनो मुसलमान संता मनान चिंतून तोंडान विसरून वायट तरण बरें सोडून हांवें पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून बेगीन सदांच संवकार मरीक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भोवयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं आमेन देवा आमच्या बापा बरें तें सगळें तुजें स्थान उपसता तुज्या मना सारकें आमी चिंतूंक जाय तें तूं सामचें मतीन घाल आनी तशेंच करूंक आमकां आदार दी ह्या आमी विनंती करून मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन सांत पावलून कोरिंथकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप भावा भयणीनो विश्वासी देवाच्यान हांव सांगतां आमचे उतर एक घडये वय आनी तेच घडये न्हय म्हूण दिल्ले न्हय आमी म्हणजे सिल्वानान तिमोथीन आनी हांवें देवाचो पूत म्हूण परगट केल्लो जेजू क्रिस्त तुमचे मदें वय सांगताच न्हय जावंक ना तो सदांच वय देवान केल्ल्यो सक्कड बसोवण्योय ताचे थंय वय जाल्यात
देखूनच देवाची स्तुती करतना ताचे मारिफात आमी आमेन म्हणटा. देवच तुमकां आनी आमकां क्रिस्ताच्या एकवटान तिरासां दिता. ताणेंच आमकां ते लायल्यांत आमचेर आपली मोर मारल्या आनी आमकां मेळोंक आसलेल्या देण्याची जामिनी कसो पवित्र आत्मो आमच्या काळजांनी घाला. देवाचें उतर हे. देवाचे उडकार. तुज्या मुखामळाचो परजळ सर्वेस्परा तुज्या साकराचेर फांकय. तुझ्या मुखामळाचो परजळ सर्वेस्परा तुझ्या साकराचेर फांकय. तुजी कुशी करीस विचित्र देखून हांव ती पाळटां. तुज्या उतरांचें उगडापण मतीक उजवाड आनी साद्या काळजांच्यांक समजणी दिता. तुझ्या मुखामळाचो परजळ सर्वेस्परा तुझ्या साकराचेर फांकय. तुज्या आज्ञांक आशेवन लालेव नासता. उक्त्या तोंडान हांव उद्गारतां. पाटी परतून म्हजी काकुळट कर. तुज्या आप्त मित्रांक नीत जोड दी. तुझ्या मुखामळाचो परजळ सर्वेस्परा तुझ्या साकराचेर फांकय. तुज्या बसवण्या प्रमाणे म्हजी पावलां सांबाळ. वायटाक म्हजेर जैत व्हरूंक दिनाका. तुज्या मुखामळाचो परजळ तुज्या साकराचेर फांकय सर्वेस्परा आनी तुज्यो आज्ञा म्हाका शिकय. तुझ्या मुखामळाचो परजळ सर्वेस्परा तुझ्या साकराचेर फांकय. Alleluia gavia somia Garcia Tacha Povitava Omne Kusaria. Alleluia gavia somia Garcia Tacha Povitava Omne Kusaria. तुमचो उजवाड दिवटे बरी मनशा मुखार पळसळून दी. ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन दीत आनी सर्गींच्या तुमच्या बापाक महिमा दिवन दीत. Alleluia gavia somia Garcia Tacha Povitava Omne Kusaria. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे आसूं. माथेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. तुम्ही पृथ्वीचे मीठ. मीठच जर आळणी जालें तर कित्यान ताका खर्चान दिवची. भायर उडोवंक आनी पांयां तळा मस्तूंक शिवाय हेर कित्याकी ते उपकार ना. तुम्ही संवसाराचो उजवाड. दोंगराचे ताळवेर बांदलां तें शहर लिपोवन उराना. कोणी मनीस दिवो पेटोवन कळशे बंदात दवरिना. बगार घरांत आसलेल्या सुमेस्तांक उजवाड जायसो दिवटणेर दवरता. तसोच तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजळूं. ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवंक आनी तुमच्या सर्गींच्या बापाक महिमा दिवं. देवाचे उतार हे. Wagani tuka Krista. मगचनो आमी कोणाय व्यक्ती विशयांत आमकां ताचे गूण कितें म्हूण विवरण दिसय जाल्यार जायते फावटी आमी आमकां कळीत असल्यो संगती वापरून ताच्या विशयांत तिचे विशयांत सांगता. जर तर कोणी सट जाप दिता जाल्यार आनी जाप दिवच्यान एकदम हुशार जाल्यार ताका वा तिका आमी तो वा तें सांसांव पुटल्ल्या बरी पुट्टा म्हणटा. कोणाचें चलन वलन एकदम वेगाचें जाल्यार या कोणी मस्त एक्टीव असल्यार तांकां आमी जगलेल्या बरी म्हूण आमी म्हणटा. मोवाळ उतरांचे व्यक्ती आसल्यार
ताचें उतार साखरी बरी गोड म्हणटा हे आमी नकारात्मक रितीन आमी वापरता तक्षण कोणी आमच्या गरजांक पावल्यार आमी तांकां आंजाक सरी करता आंज बड्यो बरी तूं म्हज्या गरजेक पावलोय म्हूण आमी म्हणटा ही उतरां आमी वापरन एका व्यक्तीचे गूण कितें एक व्यक्ती कसोलो म्हणलें आमी विवर्सूंक प्रयत्न करता मोगाच्यानो एक क्रिस्तांव म्हळ्यार कोण क्रिस्तांव म्हळ्यार सदां आमी म्हणटा क्रिस्तसो पाटलावदारी क्रिस्ता खातीर वावुरूंचो क्रिस्तसो मोग करचो क्रिस्तान शिकयल्लें आपणाच्या जिवितांत वृथा करून जियोवचो दुस्मनाचो मोग करचो एका पोल्याक मारल्यार आनी एक पोलो दाखोवचो बरें करचो हेरांच्या गरजान पावचो अशें आमी लांब पट्टी करून क्रिस्तांव कोण म्हूण आमी सांगयेत विवर्शियेत पूण जेजू आयच्या वांजेलांत आमकां दोन संगती वापरन एक क्रिस्तांव म्हळ्यार कोण आनी एक क्रिस्तांवाचें जिवीत कशें जावंक जाय हें शिकयता जेजू आज दोन संगती वापरता एक उजवाड दिवो आनी दुसरें मीठ चलत्या जिवितांत वापरच्यो संगती ह्यो आमी जाणाव एक दिवो कितें करता आमी जाणाव एक मीठ आमकां कित्याक उपकारता ह्यो दिवो आनी मीठ ह्या दोनी संगतींत सामान्य गूण जावन आसात आपणाकच हेरांच्या हातीन समर्पूंचें आनी दुसऱ्यान आपणाकच हेरां पासून तो खाली करचें आपणाकच हेराच्या हाती समर्पूंचें दिवो आपणाकच हेराच्या हाती समर्पिता आमी हो दिवो हो उजो हो उजवाड आमी कशें वापरूंक शकता तशें तो वापरयेत तो दिवो आपणाकच आमच्या हाती समर्पिता एक मीठ तशेंच डब्यांत आसलें मीठ आमी तें थंयच दवरलें जाल्यार उपकार ना तें वापरलें जाल्यार आमच्या खानाक रूच दिता आनी इतर संगतीक आमी तें वापरयेत आनी कुसडायेतावन जायत्यो संगती आमी राखयेत समर्पणाचो तो गूण आनी आपणाकच खाली करचो तो गूण हे दोन गूण आमच्या क्रिस्ती जिविताक लागू जातात देखून जेजू ह्यो दोन संगती वापरन आमचें क्रिस्ती जिवीत कसलें जावंक जाय म्हूण आमकां शिकयता कशें दिवो आपणाकच खाली करता की कशें मीठ आमी तयार करचें त्या कानांत बरसता आनी तें एका रितीन नपयस जाता आमकां दिसना पूण ताच्या त्या खर्सनाचो रुचीचो गूण थंयसर उरता आनी आमच्या कानाक रूच दिता क्रिस्तांवाचें जिवीत असलें जावंक जाय जेजू जावन आसा उजवाड संवसार आसो सर्गींत हांव तो आयिल्लो आमचें जिवीत उजवाडावंक आमच्या जिविताक रूच दिवंक आमच्या बावतिस्माद्वारे हो उजवाड आमी स्विकार केला आमच्या बावतिस्माद्वारे आमच्या जिविताक साद्या जिविताक एक क्रिस्ती रूच आयल्या आनी जर तर हे हो उजवाड म्हळ्यार आमचें जिवीत आनी रूच दिवचें तसलें हें जिवीत जर तर आमी आमचे खातीर वापरता वा लिपोवन दवरता हेरांच्या गरजा पासून आमचें जिवीत आमी सॅक्रिफिसान त्यागान आमी समर्पिनाव आमकां आमी खाली करनाव तेन्ना निजावन ह्या क्रिस्ती जिविताचो महत्व आमी नेनाव आनी हो महत्व प्रगट करिनाव तर आयच्या मिसांत आमी जेजूची कृपा मागया आमच्या क्रिस्ती जिविताचें महत्व समजून घेवंक कित्या पासून आमी क्रिस्तांव जाल्या कित्या पासून आमकां जेजून आपयलां तेल आयलां आनी आमकां धाडलां
कशें तो बापाचो मिशनरी जावन ह्या संवसारांत आयलो, बापाचो उपकार जावन ह्या संवसारांत तो जियेलो, आपणाकच ताणें क्रुसाच्या मरणाद्वारे खाली केलें आनी आमचें जिवीत उजवाडायलें. तशें आमी आमच्या चलत्या जिवितांत, आमच्या समुदायाच्या जिवितांत, आमच्या कुटुंबाच्या जिवितांत उजवाड दिवचें, रोस दिवचें. तसलें काम आमी करया. खंडीत जावन आमी क्रिस्ताचे खरे वावरडी ताच्या शेतांत जातल्या हो उपकार आमी ह्या मिसा वेळार मागया. आमीन. Spuritaच्या बोत्या दिसा कानिको घेऊन आम्ही आयल्या बापा, ओपून दिता वरत्या मोगान तुका, स्वीकार तू कर ये बापा, स्वीकार तू कर ये बापा. Undo gowanso वायदा कांसो फळ वावटेचो आमच्या कश्टांचो, उंडो गोवांचो वायदा कांसो फळ वावटेचो आमच्या कश्टांचो, स्वीकार करून ये बापा. बदल रक्तमासान क्रिस्ताच्या स्वीकार करून ये बापा. बदल रक्तमासान क्रिस्ताच्या संतोष बरिताच्या बोरत्या दिसा कानिको घेऊन आम्ही आयल्या बापा, ओपून दिता वरत्या मोगान तुका, स्वीकार तू कर ये बापा, स्वीकार तू कर ये बापा. म्हज्या मोगाळ भाव म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदा देवोवपा म्हणटा तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या आराधनेतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या चालीच्या पुरुषाच्या दबार मानून घेव. बापा, तुजी भक्ती करून आमी तुका वप्ताव त्या बलिदानाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. ही भेटवणी तुका मानो आनी तिचे वरवीं आमचो प्रिती मोग वाडो हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकोळ तुवें रचलें, ताचे स्वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा. पृथ्वीमेर तुका वाखाणटा थारान मेळ्ळेली तुजी परजा. सरकार एका काळजान तुका दिन वाचता तुज्या संतां भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां संगाती संतोसून आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबारचो सर्वेस्पोर तूं, सर्व आनी संसार भरलाच्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय जय. सर्वेस्पराच्या नांवी ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें मुंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूची.
Kesperit जवान जातस ताणे काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वासलोत या आपल्या शिसांक दिली आणि म्हळें तुम्ही सुमेस्त घेयात आणि हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आणि सासणी कराराचे हे रगत पातकांचे बोक्साने मेळच्याक तुमचे पसोत आणि सुमेस्त मनशां पसोत हें वारवतले हे म्हज्या उगडासा करात Bavarta so good purgatoria. तुझ्या कोळसानी पुनर्जीवन कोणावरवी तुवे आमकां सोडयलाय सोमिया संसाराच्या सरवंदारा आमची सोडवण कर बापा जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आणि हो जिविताचो बुंडो आणि ही सर्वनेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतां आनी जेजूची कूड आनी रगा सेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा पिता पौल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोबसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणींची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोल पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता ओंकार मरये देवाचे माये संगाती भगवन सुजेतीचो पती भगवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सचनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर्घेवन मनोवया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज कायम तुझे कुशी स्वर्गात जाता तशीच संसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमच्या चुकलेल्या बक्षिसांव तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां हाडांत दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार देखुन्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशेन अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकोळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय कित्याक स्वर्गीय पदवेने महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुमची येतन रचवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं तुमचे सव्या आसूं माय मगसान एकवटचो गोठसांव एकामेका शांती दियात देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूळट कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूळट कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी
पळया ही देवाची शेळी संवसाराचे आनी आम्हा समेस्तांचे पाप करता ती ह्या शेळीच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी सोम्या तुवें भितर येवचें म्हाका फोना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं बहु पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. प्रार्थुया. मोगाळ बापा तुवें आमकां व्हडलाय तें जेवण खाण आमच्या पिडांक वखात ताचे वरवीं सर्वपातकांतली आमकां सोडय आनी तुजे कुशे परमणे चलोवंक आमकां घटाय दी. या आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपले आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धरता. देवाचे व्हड उपकार.
भगवान पुस्तकाचे कर्वेने आमच्या आमच्या दस्मानांतले बापाचे